आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की आयज आमी हांगा कित्याक मेळटा ते। आयज आमचो देशाचो पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी हांचो आयज वाडदिवस जावन आसा आनी आमची सेंट्रल पार्टी तशीच गोवा प्रदेश आनी युवा मोर्चा म्हणून वेगवेगळे कार्यक्रम आसा ते गोंयभर चालू केल्ले आसा आनी त्याच निमतान भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणून गोंयभर कार्यक्रम आमी करपाचे ठरयलेले आसा। आनी फाटल्या वेळाचेर आमी पळयलां आसतलें की सेवा सप्ताह म्हणून आमी एक सप्टेंबर 17 टील आमी 2 ऑक्टोबर मेरेन सेलिब्रेट करताले, पूण खंय तरी आमी ह्या वर्सा आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचो जो पॉलिटिकल टर्म आसा तो खंय तरी 7 ऑक्टोबर म्हटल्यार 20 वर्सां कंप्लीट जाता, म्हणटकूच आमी ते 17 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर मेरेन सेलिब्रेट करपाचे ठरयलेले आसा। त्या निमतान आमी वेगवेगळे प्रोग्राम आसा ते ठरयलेले आसा। युवा मोर्चा म्हणून आमी 6 प्रोग्राम करपाचे आसा। त्या निमतान आयज आमचो पयलो प्रोग्राम आसा जे एक्झिबिशन आसा, जे प्रदर्शनी जावन आसा नरेंद्र मोदीजीच्या लायफाचेर, जे तेजे चायल्डहूड, तेजे उपरांत सीएम म्हणून गुजरातचो सीएम आनी आतां प्रायम मिनिस्टर देशाचो, अशे फुल ज्या टायमार त्यांनी जे कार्य केला, ज्यो स्कीम्स केल्या, जे डेव्हलपमेंट वर्क केला तेजे आमी प्रदर्शन केलेले आसा आमचे उत्तर गोवा बीजेपी ऑफिसान। आनी हे जे प्रदर्शनी आसा ते 17, 18 आनी 19 3 दीस चलतले। आनी हांव मागता आमचे जे यूथ आसा आनी गोंयची जी जनता आसा तेंच्यांनी हांगर येवन ते प्रदर्शनी आहा ते पळोवचे। आनी फुडल्या सुवातेर आमचे आनीक 5 प्रोग्राम जातले, तितून आमचो दुसरो प्रोग्राम आसा तो ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा। तो ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा ते 2 जाग्यार जातले। उत्तर गोवा ऑफिसान जातलो एक 19 तारखेर 19 सप्टेंबराक, तसोच दक्षिण गोवा ऑफिसान 19 सप्टेंबर दिसा जातलो। म्हणजे दोन्ही बीजेपी ऑफिसान एकाच टायमाचेर ब्लड डोनेशन कॅम्प जातले आनी ते आमचे युवा मोर्चा खातीर आसतले। आनी भायले कोण सपोज पार्टिसिपेट जावंक सोदता, ब्लड डोनेट करूंक सोदता, कित्याक तो एक गुड कॉजाक लागून आमी प्रोग्राम कंडक्ट केल्लो आसा, म्हणटकूच कोणी येवन थंयसर रेजिस्टर करून ब्लड दिवंक शकता। मागीर तिसरे आमचो जो प्रोग्राम आसा तो नमो क्विज म्हणून आमी एक ऑर्गनायज केल्लेली आसा, जे आमचे नरेंद्र मोदीजीच्या टायमार जे डेव्हलपमेंट जाल्या, जे स्किमी जाल्या, तेंचेर आमी एक क्विज कॉम्पिटिशन कंडक्ट करतले। ते क्विज कॉम्पिटिशन आसा ते 3 ऑक्टोबराक आमी कंडक्ट करतले आनी ते वर्च्युअल जातले। आमचे अराउंड 71 क्वेश्चन्स आसा आनी आमी एका 3 ऑप्शन्स दितले आन्सर्स, ते तुमी सिलेक्ट करपाचे आनी ते ऑनलायन जातले। गुगल फॉर्म आसतले ते तुमकां कोण रेजिस्टर्ड जातले तांकां आमी ते गुगल फॉर्म दितले आनी तेंच्यांनी ते तांकां 1 वराचो टायम दितलो। त्या 1 वरा भितर ते फिलअप करून आमकां रिटर्न सबमीट करचे पडटले। आनी तितून मागीर जे कोणी मॅक्सिमम क्वेश्चन आन्सर्स केल्या तितून आमी सिलेक्शन करतले आनी तांकां प्रायजीस आसतले। एक फर्स्ट प्रायज आसतले 3000, सेकंड प्रायज आसतले 2000 आनी थर्ड प्रायज आसतले 1000। अशी 2 कॉम्पिटिशनां जातली। उत्तर गोवा खातीर एक कॉम्पिटिशन जातले आनी दक्षिण गोवा खातीर एक कॉम्पिटिशन जातले। आनी फुडल्या सुवातेर आमचो चवथो जो प्रोग्राम आसा आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून, त्या प्रोग्रामाच्या निमतान आमी खंय तरी आमचे जे स्मारक आसा, पत्रादेवी आसा, आमचे आझाद मैदानार आसा, फोंडे आसा, मडगांव आसा, काणकोण आसा, त्या जाग्यांचेर आमी वचून आमचे जे स्वतंत्र सैनीक आसा जावं आमचे फ्रीडम फायटर्स आसात तांकां श्रद्धांजली दितले। तेंचेर थोडे आमचे जे वक्ते आसतले ते भाशण करतले। आनी ज्या जाग्यार अशें स्मारक ना त्या जाग्यार खंय तरी फ्रीडम फायटर्स फॅमिली आसा तांकां विजीट दिवन तांकां थंय मेळोन तेंचो सत्कार करतले। मागीर मोदी अंत्योदय इन्चार्ज म्हणून आमचो एक 5वो प्रोग्राम आसा, मोदी अंत्योदय स्किम्स, ज्याच्या अंडर ज्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्किम्स आसा त्यो लोकां मेरेन पावोवपाची। हो प्रोग्राम आमचो मंडळ स्तराचेर जातलो, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जातलो। आमचे जे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते आसात त्यो स्किमी आसात ते थंयसरल्या लोकांक पावयतले आनी जे बेनिफिशरीज आसा ऑलरेडी ज्यांच्यांनी बेनिफिट घेतलेले आसा तेंचो खंय तरी एक बारीकसो व्हिडिओ काडून सोशल मिडियाचेर पोस्ट करपाक हो एक कार्यक्रम आसा। आनी आमचो शेवटचो जो प्रोग्राम आसा तो स्वच्छता अभियान आसा, तो आमी 2 ऑक्टोबराक दवरलेलो आसा। तसोच त्या प्रोग्रामाच्या वांगडा आमी एक असो हे केला की जे आमचे खादी जे हे आसा क्राफ्टमॅन आसा आनी जे लोकल हे आसा बारीक बारीक धंदे करता तेंचे जे बिझनसाचे आयटम्स आसा ते प्रमोट करपा खातीर त्या दिसा आमी आमचे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते खंय तरी बारीकशा जे दुकान आसा ते वचून खादीचे जावं नाल्यार आनी कसले क्राफ्ट रिलेटेड आयटम्स आसा ते परचेस करतले। तशेंच स्वच्छता अभियान आसतले ते खंय तरी आतां चवथीच्या निमतान खुबशे जाग्यार प्लास्टीक बी थोडे लोक दर्यान उडयता नाल्यार ते विसर्जन स्थळ आसा थंयसर ते प्लास्टीक उडयलेले आसतले,
म्हाका दिसता त्या निमतान आमी त्या प्रोग्रामाच्या निमतान थंय वचून ते प्लास्टीक आसा ते क्लीन करतले. असे 6 प्रोग्राम आमी प्लान केलेले आसा. आमचो म्हाका दिसता नरेंद्र मोदीचो बर्थडे आसा हे फावट तो आमी असो एक बरे तरेन सेलिब्रेट करपाचो थारायल्लो आसा. त्या निमतान आमी आयज ही सगळी तयारी केलेली आसा. युवा मोर्चा म्हणून हो गोंयभर प्रोग्राम जातलो. त्या निमतान सगळे आमचे जे यूथ आहा ते एक्टिवली सगळे कडेन पार्टिसिपेट जातले आणि सगळे प्रोग्राम आसा ते एक्टिवली करतले. शेवटच्या सुवातेर आमचो जो देशाचो पंतप्रधान आसा तांकां परतून एकदा त्यांच्या वाडदिवसाच्या निमतान शुभेच्छा व्यक्त करतात. तांकां दीर्घ आयुष्य आणि आरोग्य लाभो इतल्याच देवा कडेन मागता आणि म्हणजे 2 सोपयता.